स्वता तुका हुस्क्या कोती स्वता तुका कुशालपणा स्वता तुका सगळे कडेन स्वता तुका दिसा फांतोड उदेताना काळजांतले हे उदगात स्वता आयच्या दिसा जेसर पुसो तुका दोनया ते भेटोयता दिसा फांतोड उदेताना काळजांतले हे उदगात स्वता आयच्या दिसा जेसर पुसो तुका दोनया ते भेटोयता. मुख्य भाव भयणीनो बोवा परबायचो स्वागत तुमगे मिसाच्या बलिदानाक देवाचे वरती मांडावळ असे की मनशान आपण सांगता सदांच एक जावन जियोवच्याक आणि हे बलिदान आमी समर्पित असताना देवा सांगत एक आमी जाता तर देवाकार देऊन देवा सोबका भावून मिसाच्या बलिदान पवित्राच्या नावे एक कुटुंब जावन आतां आमी संभ्रमया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. ख्रिस्त मोगाच्या भाव भयणीनो जेजूचेर आमची दिश्ट कंसयल्या तर खंडीत जावन कितेंच उणेपण आमकां आसचें ना. आमी आमचो बाबार्थ दंडळट आसतना कश्टान सांपडटा आसतना नश्टांत आसतना वारें वदाळ येता आसतना संपूर्ण तरान सोम्या ते आमची दिश्ट कंसोवंक जाय आनी तशें कंसयता आसतना सोमी आमकां आदार जाता. एका दोळ आमची दिश्ट सोम्यातून पयस गेली जाल्यार आमकां आदार कोण आनी आमी आमची दिश्ट नदर सोम्यातें कंसोवच्याक जेजून आमकां आपणें दिलां. हें आपणें घेवया. मिसाच्या बलिदानांत आमी एक जावया आनी संपूर्ण तरान कथोलीक पयस सभा आज युवा जाणांचो व्हरतो दीस आचरण करता संभ्रमता. युवा जाणां खातीर आमी मागता आसतना देवाचे वरती मांडावळ पवित्र सभा चलोवन व्हरच्याक हर एका भुरग्यांनी पवित्र जावंक जाय. तशें जाल्यार पवित्रपण आमी आपणावंक सोम्या सांगात एक जावन मागया. हांव पातकीक सर्पदा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतोन तोंडान उसारून वायट आदर आनी बरें जाणून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून भगवान सदांच अवकार मरये सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वती देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्पदा देव आमची काकूत करूं आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोमिया काकलूतको सोमिया काकलूतको क्रिस्ता काकलूतको क्रिस्ता काकलूतको सोमिया काकलूतको सोमिया काकलूतको. महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा उंसर्गी आणि शांती ताच्या इष्ट सोसारी सर्वेस पोरा देवा सर्गींच्या राया सर्पद्वे
तुका वाकांता सुमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्यास पुता सोमिया देवा देवाची शेळये तू संसाराचे पाप काताय आमची कापलूत कर तू बापाच्या उजव्या पोसलाय आमचे मागणे मारून घे नित्य पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता एकलोस तू पवित्र एकलोस तू ईश्वर एकलोस तू परमेश्वर आमेन आमेन प्रार्थया सपद आमच्या मोगळा बापा तुझे दौरली ती नदर सदांच वर्ती जावन आसा त्या प्रमाणे आमी सदां तुझ्या संगतार रावच्याक आमच्या हर एका दिसाच्या वंदवण्यांत आमी तुका भागीदार जावन तुझ्या वाटेन चलोवंक आमकां तो पावो कर प्रत्येक तरान आमच्या युवा जाणांक तुझ्या वर्त्या भक्तीन भर प्रितीमोग तांचे थंय वाडय आनी करा पुढारच्या वाटेन ते चलतना तुका एक वर्तो दिवो ते जावं पावो दी हे आमी मागता आमच्या समेदपता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो दे तुजे सय पवित्र आत्मेजकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सस्नाच्या सस्ना आमेन पयल्या रायाच्या पुस्तकांतलें वाचप रात सारचे खातीर एलिया थंय एक बुयारांत भितर सरलो स्वरेस्परान ताका म्हळें भायर सर आनी स्वरेस्परा मुखार दोंगरार उबो राव उपरांत स्वरेस्पोर ते वाटेन उतरून गेलो स्वरेस्पराच्या मुखल्यान एक व्हड बलिश्ट जड वारें मारलें त्या वाऱ्यान दोंगर फुटयले आनी कडपांचो चुरो केलो पूण स्वरेस्पोरान जड वाऱ्यां नातल्लो जड वाऱ्या उपरांत बुंय कांप जाली पूण स्वरेस्पोर बुंय कांपिती नातलो बुंय कांपी उपरांत उजो आयलो पूण स्वरेस्पोर उज्यांत नातलो उज्या उपरांत एक हळू ल्हान आवाज आयकलो हो आयकतच ताणें दगल्यान आपलें तोंड धांपलें आनी भायर सरून तो बुयारांत भितर सरचे कडेन रावलो देवाचें उतार हें देवाचो उपकार तुझी काकूत आमकां दाखय येसोमिया आनी दयेन आमची सोडवण कर तुझी काकूत आमकां दाखय येसोमिया आनी दयेन आमची सोडवण कर सर्वेस्पोर कितें सांगता ते हांव आयकतलो तो आपल्या भक्तांक समाधानाची उतर सांगता ताची बेंबिरांत आसल्या ताची कुमोग लागीं आसा अशी ताची महिमा आमच्या गांवांत वसतेली तुझी काकूत आमकां दाखय येसोमिया आनी दयेन आमची सोडवण कर
मोग आणि विश्वासी पण एकामेकाक भेटतात. नीत आणि शांती एकामेकाक आराम दवरतात. विश्वासपण भूमींतले उपसातेले, नीतिवंतपण सर्गातावन नदर घालतेले. तुझी काकलूत आमकां दाखय येसोमिया, आनी दयेन आमची सोडवण कर. तुझी काकलूत आमकां दाखय येसोमिया, आनी दयेन आमची सोडवण कर. खंडीत जावन सर्वेस्पण आमकां समृद्धीक पाठयतलो, आनी आमची भूंय आपले फळ दितले. नीतिवंतपण ताच्या फुडल्यान वेतले, आनी अशे वचोन ताची वाट तयार करतेली. तुझी काकलूत आमकां दाखय येसोमिया, आनी दयेन आमची सोडवण कर. तुझी काकलूत आमकां दाखय येसोमिया, आनी दयेन आमची सोडवण कर. रोमकारांक बरयल्लें चिटी वेलें वाचप. क्रिस्ताच्या एकवटांत आसून हांव सोत उलयतां, फोट सांगिना. पवित्र आत्म्यान उजवाडिल्ल्या म्हज्या अंतस्कोरानूय म्हाका गोवाय दिता. जी मासा रोगता पोरमोणे म्हजे पोरजेची, त्या म्हज्या भावा भयणी पासत म्हाका एक व्हड खोंत आसा. आनी थार दिना तसली दूख म्हज्या काळजान. देखून तांकां उपकारोच जाल्यार देवाचो शिराप म्हजेर पडून म्हाकाच क्रिस्ता तावन तोडून काड म्हूण हांव मागतलों. ती इस्रायलकारां तांकां देवान आपलीं भुरगीं करून घेतल्यांत. तांकां आपले मोहिमेंत वांटो दिला. तांचे लागीं करार केल्यात, समूळ तांच्या हातांत घाल्या. देवाची बोजवण तांकां शिकयल्या आनी तांकां बासावण्यो केल्यात. पोरजा पोटी तांचे आनी तांचे तांव रोगता मासा पोरमोणे क्रिस्त उत्पन्न जाला. तो सोगता सोर्वां परस व्हडतो देव. ताका सासनाच्या सासनाक वाकाणणी. आमेन. देवाचें उतर हें. देवाचो उपकार. हालेलुया सर्वेस पोराक जय. हालेलुया सर्वेस पोराक जय. हालेलुया सर्वेस पोराक जय जय. हालेलुया सर्वेस पोराक जय जय जय. सर्वेस पोराची वाट हांव पळोवन आसा. ताच्या उतराचेर हांव पात येवन रावता. हालेलुया सर्वेस पोराक जय. हालेलुया सर्वेस पोराक जय. हालेलुया सर्वेस पोराक जय जय. हालेलुया सर्वेस पोराक जय जय जय.
सर्वेस्पर तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे असो. संमताप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभार्थ महिमा तुका सोम्या. उपरांत जेजोन सिसांक दोणी सडसे आणि आपल्या फुडें पलतडी वचचें ताकीद दिवन लोकांक दंड सोडलो. लोकांक दंड जातासो तो एकलोच मागणें करूंक म्हणून दोंगराक गेलो. काळोख पडतना थंय तो एकलोच आसलो. हेणें 2 तडी तावन सुमार पयस पावल्ली. पूण वारें विरोध वळतलें जाल्ल्यान लारांक ती वयर सकला जावंक लागली. पांत्याची 3 वरां उतरलेलीं जातीत जेजू उदकाचेर चलोवन तांचे सरसी आयलो. उदकाचेर तो चलोवन येतालो तें पळोवन ते इतले घाबरले की ते मेल्ले म्हणून तांणी भियोन बोब मारली. पूण तेच घडये जेजू तांचे लागीं उलोवन म्हणालो, धैर्य घेया, हांव तो, भियेनाकात. तितल्यार पेद्रोन जाप दिवन म्हणालो, सोम्या, तुमचो तो जाल्यार म्हाका उदका वयल्यान तुजे ससी येवंक परमय. ये म्हणालो जेजू ताका. तळ पेद्रो दोणी वयलो देंवोन जेजू सरसी वचोंक उदकाचेर चलोंक लागलो. पूण वारें जोरान वळटलें तें पळोवन तो भियेलो आनी बुडोंक लागलो. तितल्यार सोम्या, म्हाका बाचाव कर म्हणून ताणें बोब मारली. तक्षण जेजून हात दिवन ताका धरलो आनी म्हळें, उण्या बोवाडतेच्या, कित्याक तूं दुबावलोय. उपरांत ते दोणी सडतस वारें रावलें. तवळ दोणीर आसलेले जेजूच्या पांयांक पडोन म्हणाले, निजाकी देवाचो पूत तूं. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वाकाणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, एक मटवसी हर एका दिसा रानाक वेतालो आनी तें पळोवंक लागलो तरणाटो ताका फालो करून वेता आनी एक पडी त्या मटव्याशा विचारता, तूं त्या राणा मध्ये वचून कितें करताय? त्या राणाचो आवाज तुका कांय मागोंक सोडीत गी. आनी मटवास विचार लागलो, आवाज गी, कोलो आवाज तो म्हणा लागलो, त्या रुखा मद्यागात आवाज नासतना आनी कितें आसा? फकत त्या आवाजांत कांयच करूं जावचें ना. आनी मटवासी म्हणा लागलो, तो आवाज न्ही, मादूर ताळो. मादूर ताळो त्या रुखाचो पिसपुसो. मादूर ताळो एकामेकाक तांणी पांटे लावचे, एकामेकाक तांचो पालो आपटोवचो. आनी त्या वर्त्या राणांत इतलो आपुरबायचो मादूर ताळो आयकोंक मेळटा की मोतीक भोव समाधान जाता. एका मनशाक व्हरतो आवाज राणा मध्ये आनी एका मनशाक मादूर ताळो. आज आमी पळयलें जाल्यार समाजान मोगाचें न्हू, जायत्या लोकांक आवाज जाय. आवाज कितलो केल्यार पावना. आमी पळयता आमच्या संभ्रमांनी कोलो आवाज, त्या खातीर आज इतलेंत डेसिबल आसा जाय. असले जाल्यार सार्वजनीक जाग्यांनी हाचे सर्तीक आवाज दवरूंक ना म्हणून एक रूल सयत घाल्या. आनी हर एका कार्यक्रमाक त्या प्रमाणे आवाज चड जालो जाल्यार तांकां कंट्रोल करच्याक पोलीस राखून आसतात. कित्याक आवाज आज इतलो वयर जाला की मनीस आवाजांतच मेतेर जाला. आनी असलो आवाज आसतना आमी देवाचो व्हरतो मोवाळ ताळो आयकोंक आमचे जावन साध्य आसा गी, हें आमी व्हरोन पळोवंक जाय. आज एक आवाज, दुसरे एक वेग. आमकां आज इतलें फास्ट गेल्यार पावना. पयलीं आमी मिडियम स्पिडार वेताले. आज कोणीय मिडियम स्पिडार गेल्यार आमी म्हणटा हाका कित्याक दुसरो काम ना गी, वो कित्याक इतले स्लो वेता म्हूण आमी पुरपुरता. कित्याक आज वेग आरयता. पूण तो वेग आरोवन मुखार आमी खंय पावता म्हूण आमकां कळीत ना. पूण आमच्या जिवनांत देवाचो ताळो आयक जाय जाल्यार आमी स्तब्ध जावन आमकांच देवाच्या ताळो आयकोवच्याक आयती करूंक जाय. आनी हें केदळ साध्य जाता भोव आपुरबायतारा मागण्यांत. मागण्यान अनंत तरेचें आसा वय मोगाचें न्हू, पूण खरें मागणें म्हळ्यार देवाचो आनी आमचो संबंद भोव लागशिल्लो करून घेवचो. देव म्हजें सांगता आनी हांव म्हज्या देवा सांगता, इतलेंच आमकां पुरो. आनी त्या वेळार तो मादूर ताळो देवाचो आमकां आपुरबायतरान आयकता.
व्हड व्हड आवाजांनी न्हय, व्हड व्हड आर्ग्युमेंट्सांनी न्ही, व्हड व्हडल्या लेक्चरांनी, व्हडल्या व्हडल्या कमेंटरींत न्ही, आमकां देवाचो ताळो आयकोचो भोव निनाद तरान तूं मागण्यांत देवाच्या संबंदांत लागीं सरतना. तर आमच्या वर्त जिवितांत आमी जेजूच्या वर्त्या मोगान बरया. जेजून पळय आज तो मागण्यार मग्न जालो आनी ताचे उपरांत तो वेता आसतना सिसां कडेन ताका सिसांक बेन दिसलें, कित्याक तो कोण म्हूण ताका वळख धरूंक कश्ट जाले. आयच्या संवसारांत थोडे फावटी आमी निस्त्रातांव, थोडे फावटी आमी हेरां सांगाता वचोन ह्या संवसारी वस्तूंच्या आनी संवसारी गद्दलाच्या गम्मातेंत आमी आसता. पूण जेजू कितें म्हणटा, ये म्हज्या लागीं ताचो तो मादूर ताळो आमी आयकोन ताचे लागीं गेले हांव जाल्यार आमकां सगळें बरेंपण लाभतलें. जेजून पेद्रूक म्हणलें उण्या बावडथाच्या, कित्याक तूं भियेलोय, भियोवची गरज ना. केदळ आमी भियेता, जेजू तावन पयस आसतना आमी भियेता. जेजू आमच्या सांगात आसतना भियोवची गरज ना म्हणटा. परत परत जेजून सांगचें इतलें, तुमी भियोवची गरज ना, कित्याक हांव तुमच्या सांगाता आसा. सोमी आमच्या सांगाता आसतना भियोवची गरज ना. खंयची प्राय जावन भुरग्यांनी, मध्यम वयस्सांनी, युवा जाणांनी या उतर प्रायाच्यांनी भियोवची गरज ना. जेजूक उलो मारया आनी जेजूच आमकां त्या प्रमाणे चलयता आनी आमकां त्या प्रमाणे दवरता. ते जेच्या व्हरत्या मोगान भरच्याक जेजूचो माद ताळो आयकोंक आमी सदांच आयतीं रावया आनी सदांच आमची मोत जेजू थंय कंसोवया. आमचे दिश्ट सदां जेजूचेर दवरया आनी तोच जेजू आमकां सांबाळटा आनी राखता. आमेन. हम सब बावडते का निजा देवा ते आमी उसारुया. एकच देवाक सतमंता सर पददा बापतो सर्गा आनी पृथ्वीचो दिसता आनी ना दिसत्या सर वस्तूंचो रचणार आनी एका सुम्या जेजू क्रिस्ता सतमंता देवाचो एकलोच पुतो सर काळा परवीं बापा तावन तो जल्माला. देवतावन देव उजवाडतावन उजवाड, खऱ्या देवतावन उपजलो खरो देव. तो देवतावन जल्माला, ताका रचूंक ना. बापाच्या सैम बसो ताचेर सर वस्तू केल्यात. आमा मनशां बसत आनी आमच्या सोडवणे बसत. सर्गात तावन तो देवलो आनी पवित्र आत्म्यारी अवंकार मेरेची उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमच्या बसत 5 पेल ताका गुस्सा मारलो. ताणें कश्ट मारून सोंसलें, ताका नेके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुन्हा जिवन जालो. सर्गात चडलो आनी बापाच्या उजव्या बसला. जिव्यांची आनी मेल्यांची मनसुबी करूं वैभवान तो परतून येतालो आनी ताच्या राजवटके शेवट आसचो ना. आनी पवित्र आत्म्या सतमंता ईश्वर आनी जीवदातार तो बापा आनी पुता तो निप जाला. बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसारको नमस्कार आनी महिमा पावो. प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो. एकेच पवित्र कथोलीक आनी दोतोरी स्थापिल्ले देवसभे सतमंता पथकांच्या भक्षणा खातीर एक पवित्र स्थान आसा म्हण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुन्हा जिवनपणाक आनी सश्टाच्या जिविता विश्वासून रावता. आमेन. मुखार भाव भयणीनो, सर आमची प्रार्थना देवा मुखार आमी दवरया, कित्याक तो आमची प्रार्थना सदांच आयकता. तसो मात ताळो आमकां सदांच आपयता आनी म्हणटा, हे म्हजे सरसी जें कितें तुजी गरज आसा ती म्हाका कळय. त्याच वर्त्या मोगान पयस सभेच्या मुखेल्यांनी तांचो मोग युवा जाणां थंय वांटूंक आनी तांचे सांगाता सदांच रावोंक बरवसो तांकां बरच्याक ते भागीदार जावन दी म्हूण आमी मागया. आमच्या राजकारभार चलोवच्यांनी युवा जाणांच्या बऱ्या पुढारा खातीर निस्वार्थपणे वावर करूंक तांकां जाय जालो बरो पुढाराची वाट दाखोवंक तांकां आदार जावन दी म्हूण मागया. पिडेस्त हस्कत युवा जाणांनी तशेंच हेरांनी तुज्या गुण करच्या सक्तेचो अनुभव जोडूंक तांकां पावोकर आनी वर्त्या बेसांवांनी बर म्हूण आमी मागया. सर आमी ह्या मिसेच्या बलिदानांत भागीदार जाता आसतना निरासपणान आनी चलवणेंत धैर्याचे मेट आमी सुकले हांव तर आज जेजू लागीं आमी मागया. सम्या आमकां तुज्या धैर्यान भर. सदांच त्या वर्त्या जिविताच्या वाटेन चलोवंक आमकां शिकय. तुजो मादर ताळो आमी आयकोंक आमकां आयतीं कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. भावा भयणी बापाक भेटो भांगर
आयच्या दिसा आखे जिणे देवा खुशी कुरिसले गो मोगान बेगून जिवीत सोडो जेजू तुझे काळीस मागता जेजू मागता खुशेन दिता सगळ्यांस मुझे पापाक वोमता जेजू मागता खुशेन दिता सगळ्यांस मुझे पापाक वोमता. म्हणजे मोगेच्या बाबडीनं म्हजे आणि तुमचे बलिदान सर पददा देवा बापा मानतात असले जामणो मागात हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या आनी अख्ख्या पवित्र सभेच्या दवाक सर्वेस्पो देव मानून घेऊ. सर्वेस्पर आमच्या मोगळा बापा ह्या वर्त्या भेटवण तरी आम्ही आमकांच तुका समर्पित करता. आमचे जिवीत आणि आमचो पुढार तुझ्या हातान दिल्लो एक समजसारखी काणीक सामका निर्मी आम्ही मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजावो बारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता सर्वेस्पर आमच्या देवाक देन वासोया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पर पवित्र बाप्पा सरपद आणि ससनाच्या देवा सरकाळी आणि सत आम्ही तुका देन वासोंक फावो हो कायदो नेतीचो आणि आमच्या फायद्याचो. तो जानान जबाबदारी सगळ्या मनशाकडे असताना तांच्या बऱ्यापणा खातीर तांच्या उदारगता खातीर तुझ्या एकल्याच पुत्या संवसारात दांडिलोय. ताणें आपले कश्टा मरण आणि पुन्हा जीवन बनवरी नव्या जिविताची वाट आमकां उक्तायली आणि नव्या जिवितान आमकां चलयलें. त्या संतोषान आदार उल्हासा सगळा संसार आणि सर्गीचो सदाळबार निरंतर गायतात तुझे मोकार. Pavit, 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 dalbaraso सर्वेस पोतू सर्गानी संसार बदला तुझ्या वैभवा. ओ सर्गी तुका जय ओ सर्गी तुका जय. सर्वेस पोराचे नावी येतात ताका जय. ओ सर्गी तुका जय ओ सर्गी तुका जय. बापा करस तू पवित्र तून सगळ्या पवित्रपणाची झरी तुझ्या पवित्र आत्म्या दडोनी देणी पवित्र कर पण आम्ही मागता. जाऊन ते आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कोडू आणि रगत आपल्याच कुशेन कष्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आणि मुळे हो तुम्ही सुमेस घेयात आणि कयात ही म्हजी कोड तुमच्या पासत समर्पणची. तेच परिचवण जाता ताणें खास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आणि मुळे ही तुम्ही समेस घेयात आणि हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सस्ते कराचे रगत
पातकांचे बक्षाने मेळच्या तुमचे बसत आणि समेस्त मनशां बसत तें वारवतले हे म्हज्या वगडासा करात. Bavartasa God Pargatuya. सौम्या जिसू तुझे मोरा आम्ही समोरता तुझे पुनः जीवन पर आम्ही परगटा तुझ्या येण्या सौम्या जिसू आम्ही अद्वैता. बाजेच्या मनासने पुन्हा जीवनपणासमे भक्तीपणे उगडास करता आणि जिविताचो उंडा आणि सोडोवची काल्स तुका समर्पिता. तुझ्या मुखार येवंकार तुजी सेवा करू आमकां फाव केले देखून आमी तुका दिन वाचताव आणि जेची कोड आणि रहस्य दिला आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझ्या पयस सभेचो उगडास काड आणि लियो आमच्या बग्यान बाप्पा सर आमच्या गोळी बाप्पा सगळे याजकी वर्गा बाराबा तिका प्रिती मोगान वाडय. पुन्हा जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगते मेल्या समेस्तां तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक पाव कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागताव. सरपददा देवा आम्हा सर्वांचे तुजी नदर घाल. काकोतीन आणि मोवाळायेन तूं आमकां सदांच मानताय. त्याच पण तुजो मादर ताळो आयकोंक आमकां तूं आयतीं कर. ओंकार मरे देवाच्या माये सांगाती बग्यान दोन तणे तुका मानवाल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर असीस संप्रांसीस संपाद पियो समांतनी समक्लारा बरोबर सस्नाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी माये म्हाका आमकां पावक जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याचेजो वरवीं त्याचेजो सांगता त्याचेजो थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वद्वेदार बापा सर्वांदान आणि वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. सोम्यांसी केलेले ते प्रार्थना भक्तीन सांगता म्हणुया आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आणि आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आणि आमकां ताळण्या पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवा. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवा. दया करून ह्या जिवितांत सोंस आमकां दी. सर्गींचे भाग आणि आमच्या सोडोंदर जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोशान अत्रेकतले आमकां तुझ्या उदार काकोळतीन सर पातकांतली सुटय आणि सर आकातांतली वाटय. कित्या राजवडकी पदवी आणि महिमा तुझी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमदतामुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पण तुज्या पयस सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट घाल आणि तुज्या कुशबरपण तिका शांती दी आणि एकवटान सांबाळ. तू जियेत आणि राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. समेची शांती समाधान आणि माये मोग सदांच तुमचे सोबे आसो. तुमचे सवय आसो. माये मोग असो आणि एकवटाचो संकेत जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप कातले आमची काकलूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप कातले आमची काकलूत कर
कृत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप घातलेले आमकां शांती दी शांती दी. मोगेच्या भाव भयणीनो पळय आमचो स्वामी जेजू एका वेळास आमकां आदार दिवचो आमकां भिये नाका बाबडतान बर म्हूण आपयलेलो जेजू जे जेवणाक आपयलेले आमी सर सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना पूण तुजे एकच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. Estado hondo, desta tambro soro, seu tau Jesus chiku, tache jivero go. जेसू म्हणटा भिये नाकात हांव आसतना भियेवची गरज ना. प्रार्थया सपददा आमच्या मोगळा बापां आयच्या दिसा तुवें आमकां ह्या तुज्या मांसा आनी रक्तान बसलाय चड आनी चड करून तुजे सांगात एक जावन जियेत आसतना आमचें तें करें धैर्य तो भरताय भियेचें वातावरण पयस करताय. त्याच प्रमाणे आमकां आनी आमच्या सर युवा जाणांक जाय जाली सकत भर भावार्थान जिणी मुखारसून व्हरूंक आनी तुका समज सारकी जिणी जियो आमकां तो पाव कर हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आनी सर पदवेदा देव बाप आनी पोत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. वापर बाय साहित्याराम मागता मगचनो देवाच्या वरत्या संबंधान एक जावन जियों आनी सदांच जेजूचेर आमची नजर कांसोवन तसो मदताळो आयकोंक वचोन याद क्रिस्ता शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. जेजूक आमचे मोदे दवरून एकामेकाक प्रितीन हात दिवं चलया आमी पोतून घरा ताच्या मोगाक मनशाक जिखून. जेजू आमचे मोदे दवरून एकामेकाक प्रितीन हात दिवं चलया आमी पोतून घरा ताच्या मोगाक मनशाक जिखून. जेजू चल्लो मोगा रस्तो आमी दवरुया पेल्या साखरी जेजून केली पेल्या साखरी आमी करुया पेल्या साखरी जेजून केली पेल्या साखरी आमी करुया.
काळ पुत्रा सोवे ओंकार मरी आशीर्वाद दे आमकां जेजूच्या पवित काळजा भुरग्यांक तुज्या दे तुझे आशीर्वाद भगवान कुसाचे कुरवेन निवर आमकां आमचे देवा आमच्या दिसपणांतले बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमेन.